काल सांजे इव्हनिंग वॉकाक वयता आसतना देवानंदाक पर्स मेळ्ळें आनी त्या पर्सान आसले 12,000 रुपया. देवानंदान ते पर्स उगडले आनी पयल्या बारीक चिटीचो एक कुडको मेळ्ळो आनी त्या कुडक्याचेर एक नंबर आसलो आनी ताका कळ्ळें की ते पर्स आहा ते हनुमंतय्या म्हणून एक कर्नाटकाच्या लेबराचें मजुराचें. तेणी आयज सकाळच्यान तो कॉल करीत रावलो आनी त्या मनशाक तेणी आफयलो आनी आमच्या घरा फुडल्यान हाडून क्लबा फुडल्यान हाडून ताका तेचें पर्स दिल्लें आसा. देवानंद तुजी अपुरबाय दिसता. ह्या आतांच्या तेंपार अशें करपी खूब कमी लोक आसात. ते बॉल्सान घालपाचे आनी चलत रावपाचे आनी हो गरीब मजूर आसा पळय तो आपले पयशे घरात धाडूंक शकचो नासलो. तो आयज मुद्दम खंय कामाक वचून रावल्लो तकली सकयल घालून रडटालो खंय आनी आतां आपण म्हयनो कसो काडटलो काय म्हणून. ताका हिंदी बरी कळना आनी इंग्लिशूय कळना मात तरी तेचे भावना आहा त्यो तेच्या तोंडाचेर दिश्टी पडटा. व्हेरी गुड जॉब देवानंद बाब. अशेंच करपाचें. अशें मनीसपण दाखयलें जाल्यार आमच्या गोंयचें नांव व्हडलें आसतलें. हां देव बरें करूं तुका. आनी मात या भी खुश है ना. हाँ सर. हाँ हाँ सर. थैंक यू सर. अगली बार केयर ले लो. हाँ सर. पर्स ऐसा गुम होता है ऐसा मत डालो. अच्छा सर थैंक यू सर. वेलकम वेलकम.